मोगचनो तुमकां सोमेस्तांग सांत आंतोनीच्या ह्या पुणशेताक मोगाचो स्वागत हांव मागतां. हांगासर ह्या मंटपांत येदोळस बसका भरती जाल्यात देखून हांव तुमचे लागीं विनंती करतां, म्हज्या उजव्याक आनी दाव्याक थंयसर जायत्यो बसका आसात. भक्तिकांनी थंयसर वचचें आनी थंयसर तुमची बसका स्विकार करची. मोगचनो हांगासर आनीकी तुमकां मिसां दिवंक मुर्दोम दिवंक थंयसर सकयल श्रायना कडेन ऑफिस उक्तें आसा. देखून मुर्दोम दिल्ल्यांची नांवां मिसा उपरांत आमी वाचून सांगतले हांव. तवळी तुमकां वाती घेवंक एक अवकाश आसा. तशेंच हे मिसाच्या फुडें आमी सांत आंतोनीच्या निराश्रितांच्या घराक अधिकृत रितीन चालान दिवचें एक कार्य चलोवन व्हरतलें हांव. देखून हांव तुमचे लागीं विनंती करतां, तुमी भक्तिकांनी तुमच्याच सुवातेर हांगासर बसचें. सर्व याजकांनी आनी श्रायन समितीच्या सांद्यांनी मात्र थंयसर बुन्यादी फातर दवरून सांत आंतोनीच्या निराश्रितांच्या घराक अधिकृत रितीन आमचो गोवळी बाप चालान दितले. त्या कार्याक तुमी आजार जावचें. मोगचनो फेब्रुवारीच्या 15 तारखेर सांत आंतोनीच्या रेलिकेच्या फेस्ता दिसा मांगलोरचो निवृत्त गोवळे बाप अदीक मनादीक लुईस पावल सोजानी हांगासर हो बुन्यादी फातर आशिर्वादीत केल्लो आनी होच फातर आमी हांगास आज थंयसर निर्गतीचें घर बांदच्या सुवातेक व्हरतले हांव आनी थंयसर दवरून मागण्या विधी करून अधिकृत रितीन हे कामाक चालान दितले हांव. उपरांत मिसाचें बलिदान आराम जातलें. तोळ पर्यंत सर भक्तिकांनी हांगासरच मावून रावचें. जायत्या पयसुल्या सुवातेतावन तुमी हांगासर आयल्यात. उडपी, मांगलोर, कारवार, शिवमोग्गा जायत्या दियेचे भक्तिकां तुमी हांगासर आयल्यात. तुमच्या काळजांत विनवणी मागणी त्या सवां घेवन आयल्यांत आसता. थोडो वेळ मावून रावया. आमची मागणी त्या सवां अर्गां बलिदानां विनवण्यो सांत आंतोनी मुखांत्र जेजूक आमी भेटोवया. हांव विनंती करतां, सर्व याजकांनी गोवळी बापा सांगाता फुडें येवचें आनी थंयसर बुन्यादी फातर दवरून निर्गतिकांच्या घराक ताचो वावर अधिकृत रितीन आज आमी आराम करतले हांव. त्या कार्याक चालावन दिजे म्हूण विनंती करतां. मोगच्चानो आता आमचे मध्ये हजर असतात उडपी DSCCचे बीस आयच्या या दाबाजीक फेस्ताच्या बलिदानाचे प्रधान याजक अति मनदिक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो बापाक ह्या पुणशेताच्या रेक्टर बापा तर्फेन तशेंच हजर जाल्ल्या सर्व भक्तिका तर्फेन मोगाचो येवकार मागता. तशेंच आयच्या या संभ्रमीक मिसाक आमचे सवे सबार याजक हजर असतात. जमल्या सर्व याजकांक मोगाचो स्वागत मागता. हॅलो 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 हॅलो
हॅलो हॅलो हॅलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमियन येजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे असो मोगाळ भावां भयणीनो देवाच्या नांवान आराम केल्लें काम तोच पंथाक पायता म्हणली आमची दृढ पातयेनी सर्वेस पर घर बांदिना तर वावरेड्यांनी वावुरचें व्यर्थ देखून आज आमी बुन्यादी पत्राचेर बुन्यादी पत्र हांगासर दवरता आसतना आमी बांदूंकेच्या ह्या घराचेर देवाचो आदार मागया देव ताच्या दयेन आमचें येवजन यशस्वी रितीन पंथाक पावोवंक आदार दिवं आनी सांतांतोन आमचे पासत सदांच विनंती करूं सर वायटा विघ्नांतले आमकां तो निवारो म्हूण आमी मागया प्रार्थुया सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा तुवें हो सोबीत आनी सुंदर संवसार रचलाय तुज्या पुता जेजूच्या मोरणा जिवंतपणा मुखांत्र ताका आमच्या बावाडत्याचो मुल्या पतर आनी पवित्र सभेचो मस्तक केलाय तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाडून आमकां तुज्या पुताच्या राजा पासत वावरूंक कृपे देण्यानी बरें आज आमी आराम करच्या ह्या वावराचेर तशेंच ह्या बुन्यादी पत्राचेर तुजे आशिर्वाद तूं घाल आमच्या पायद्याक आनी तुज्या मोहिमेक दुबळ्या धाकट्यां पासत आमी उबारचें बांदप बेगीनच सोंपोवंक आमकां तुजो आदार दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी
तुमची बसका तुम्ही काण घेऊन तुम्ही तयार रावचे.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सोबे असो. मोगाळ भावा भयणीनो, संत अंतोन पुण्यशेत केरेकट्टेंत चलच्या या वार्षिक महोत्सवाच्या संभ्रमीक अर्गां बलिदानाक हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत. या वर्सा संत अंतोन दुबळ्या धाकट्यांचो दातार म्हणलो संदेश घेवन आमी हो संभ्रम चलयता. म्हणण्यो अवसर 19 वोळ 17 अशें सांगता. जो दुबळ्यांक दया दाखयता तो सर्वेस्पराक रीण दिता आनी सर्वेस्पर ताच्या बऱ्या करण्याचो प्रतिफळ दिता. संत अंतोनीच्या प्रेरणान ताच्या भक्तां मुखांतर फाटल्या 8 शेंकड्यांनी संवसारभर जायतीं दयाळायेची सुफळ खामां कळमीत नासता चल्ल्यांत. संत अंतोनीन दुबळ्या धाकट्यां थंय दाखयल्लो हुस्को आमकां मेलपंक्त. फाटल्या वर्सांनी जायतीं भक्तिकां संत अंतोनीच्या विनवणेन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां पाठोवंक आनी तांच्या कश्टां आकांतांनी पिडेशिडेन आनी हेर सबार गरजांनी संतांच्या विनवण्यांचो आदार मागून ह्या पून थळाक येवन गेल्यांत. अशें ह्या पवित्र थळार येवन संतांची ससाई मागल्ल्या हजारो भक्तिकांच्या जिणयेंत जेजून असर्यां केल्यांत म्हणल्याक दिसान दीस वाडून येवच्या भक्तिकांचो संकोच हाका कारण साक्ष. देखून ह्या पूण थळा खातीर आनी ह्या थळांत जावच्या सर्व बरेपणा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. ह्या फेस्ताच्या संदेशाक पुरक म्हणले बरी हांगासर निर्गतिकांच्या आश्र्याचो बुन्यादी फातोर दवरून ह्या बऱ्या कामांक आज आमी चालन दिला. संतांच्या मजतीन हो वावर बेगीनच बऱ्या मोनांच्या व्यक्तींच्या सहकारान संपोंदी म्हूण मागया. तशेंच आमच्या गवळी बापा बसत सर्व याजक धार्मीक आनी सर्व क्रिस्ती भावार्थ्यां पसत मागया. आमकां समेस्तांक जेजू सदांच दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक पावचे बरें मोन फावो करून दी म्हणून मागया. तर मोगाळ भावां भयणीनो, हे घडीभर आमच्या पातकांची दूख आमी दर्या नितळ काळसान सुमयेच्या जेवणांत वांटेली जावच्याक आमकां आतां आमी तयार करया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बूड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां सांगपार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं.
सर्वेस्परा ससनाच्या देवा तुवें पादुवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकोवं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. द्वितीय पुस्तकांतलें वाचप. मोयजे आपल्या परजे लागी उलोवन म्हणालो, खंयच्याच परगाव्यांक वा अनाथांचे हक्क मोडून अनीत करिनाकांत. खंयच्याच विधवींची आंग वस्त्रां अडव दवरिनाकांत. इजिप्त गांवांत एक काळार तुमी गुलाम जावन आसल्यात आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां थंय थावन सोडून हाडली. हाचो उगडास दवरा. देखून हे नियम पाळूंक हांव तुमकां फरमायतां. तुमी शेत लुंवतात तेन्ना थंय एक पेंडी आरोवंक तुमकां विसर पडली जाल्यार ती हाडूंक पाटी वचनाकांत. ती परगाव्यांक, अनाथांक आनी विधवींक सोडा. आनी अशें सर्वेस्पर तुमचो देव तुमच्या हाताच्या सगळ्या वावराचेर आशिर्वाद घालतलो. तुमचे ऑलिव्ह रूख हालोवन तुमी ताची फळां काडटात तेन्ना हालयल्ल्या रुखाच्या खांद्यांक परत्यान पाटी वचनाकांत. तांचेर कितें उरलां तें परगाव्यांक, अनाथांक आनी विधवींक आसूं. तुमच्या दाका मोळ्याच्यो दाखो तुमी खुणटात तेन्ना उरल्यो दाखो खुंटूंक परत्यान वचनाकांत. त्यो परगाव्यांक, अनाथांक आनी विधवींक आसूं. इजिप्त गांवांत तुमी गुलाम जावन आसलेल्यात म्हूण उगडास दवरा. देखून हे नियम पाळूंक हांव तुमकां फरमायतां. देवाचें उतर हें. स्वाद मेळटा. नितिवंता काळोखान उजवाड मेळटा. देव ताका मोवाळ दयाळ आनी विश्वासी तासो उगडा सुरता सदांका. वाईट खबर येताना ताका भिंभिरान दिसना. कित्याक थीर काळजान सर्वेस्पराचेर ताणें विश्वास दवरला. द्रढ काळजाच्यान भिरांत स्ना.
उदार हातान दुबळ्या धाकट्यांक तो दिता ताचे बरेपण सदां काळ उरता कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची कुशी. हे संगती विशयान हांवें तुमकां एक भूत सांगची आसा. हांव सांगता ते तुमच्या बऱ्याक पडटले. 1 वर्स आदीं तुमीच हे काम सुरू केल्लें. तें तुमचेच तंकीस तुमी सुरू केलें. तर आतां ते तुमी पुर्ते करा. ते सुरू करूंक मन करतना तुमी उर्बा दाखयल्ली तशेंच तुमचे तांकी प्रमाणे ते पोंताक पावंक उर्बा दाखया. दान दिवचे खरें मन कोणाकी आसा जाल्यार ताणें हात उखोवन दिल्ले देव घेता. तांचे लागीं नातिल्ले देव विसारिना. हेरांच्या गरजाक पावूंक तुमी कश्टान पडजय म्हूण हांव म्हणना. बगार सगळ्यांनी एक सारके जियोचे बरें म्हूण म्हणटा. तशें म्हळ्यार आतां तुमचे लागीं कितें सडीत आसा ते तुमी तांच्या गरजाक दिवचें. तेंच बरी एक दीस ती आपणा लागीं सडीत आसले दिवन तुमच्या गरजाक पावतली. असले समानपण तुमचे मदें वाडूं. पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, सड पुंजयलेल्या लागीं सडीत कांय उरलें ना आनी उणें आसल्यांक कांयच उणें जावंक ना. देवाचे उतर है. Disai so santosaso Somya kharsun gaun so Tane kelya tya sarukarak Ergami diuso Mokta so niyar so सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो. माथ्यो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तो वळ जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, मनशा पोतून सगळ्या देवदूता सांगत हा आपले महिमेन येतस आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी समेज परजा ताचे समोर जमो जातल्यो आनी गवळी बोकड्यांक तो वेगळी करता तशें समेज मनशांक एकामेका तो वेगळी करतलो. बोकड्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो. उपरांत उजव्याक आसलेल्यांक राय म्हणटलो, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो. संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां तें राज तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें,
हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव बरको आसलो आनी तुमी म्हाका घरांनी आसरो दिलो. हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें. हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली. बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तवळ ते भाग्यवंत ताका जाप दिवन म्हणटले, केदाळा सोम्या, आमी तुका भुकेल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें. केदाळा तुका तानेल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पिवंक दिल्लें. केदाळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसलो देखिल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोवंक दिल्लें. केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो देखिल्लो आनी तुका आमी भेट दिल्ली. तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतच हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. उपरांत आपल्या दाव्या आसल्यान तो म्हणालो, वचा म्हज्या दोळ्या मुखले शिरा पडल्ल्यानो देंवचाराक आनी ताच्या दुतां तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यांत. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना. हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना. पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात. तवळ तेय ताच्या लेगीत विचारतले, केदाळा सोम्या, आमी तुका भुकेल्लो आनी तानेल्लो देखिल्लो, परको वा पिडेस्त वा बंदेंत आसलो पळयल्लो, आमी तुजे गुमके घेवंक ना. आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतच हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हाना भावा मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना. आनी हे वेतले सासणाच्या कास्तीक, पूण भाग्यवंत वेतले सासणाच्या जिविताक. देवाचे उद्धार हे पादवाचो सांत आंतोन दुबळ्या धाकट्यांचो दातारे. केरेकट्टे पुणशेताचो आंतोन दुबळ्या धाकट्यांचो दातारे. मोघाळ भावा आनी भयणीनो, पयल्यान पयलें सांत आंतोनीच्या मजतीन तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर देवाची धराळ आशिर्वादां मागता. आमचो, म्हजो, तुमचो मोगाचो सांत सांत आंतोन. ह्या सांताक मान करून फटाफटीन देव वाचपा आमी आयकली आनी देवाच्या त्या पवित्र ग्रंथांतली, पवित्र पुस्तकांतली उतरां आमकां हर एकल्याक गरजेचें म्हूण समजून आमच्या प्रधान प्रमुख मागण्या वेळार आमी आयकता. आनी त्या प्रमाणे आयच्या दिसा ह्या संभ्रमीक मिसा वेळार ही देवाची उतरां आमी आयकली. ही देवाची उतरां आमच्या मोगाच्या सांत आंतोनीक चड मोगाची आनी सांगता आपणा जिणेची न्हीद जावन दिशा बदलल्ली जावन आसात. आनी ह्या सांताक देवाचो मोग इतलो आसलो की ताच्या प्रमुख उतरां पैकी ही जावन आसात. मार्काच्या वांजेलांत 14वो अध्याय 7वी वळ म्हणटा, दुबळे तुमचे संगी सदांच आसतले आनी तुमी केदाळारी कुमोग करयेत. तशेंच मातेवाच्या 25व्या अध्यायांत आनी 40 ती वळ अशी म्हणटा, हें ताणें सांगलें, म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें करूंक ना तें तुमी म्हाकाच करूंक ना. अशें आमी देवाच्या उतरांक गुमान आनी आद्यता दिता.
तर ह्या उतरांचो मोग आमचे थंय चडटा म्हणल्याक ही साक्ष मोगाच्या न्हू. देवाच्या उतरांचेर आसता तो मोग आमकां देवाच्या अनभोगांत भरता आनी हाका वर्ती साक्ष हांव तुमकां दिवंक आशेता. मंगळूर जप्पूचो सांत आंतोन आसरो. 1898 इसवेच्या जून म्हयन्याच्या 12 तारखेर तवळचो बाप मानादीक बाप MP कुलासन हें सुरू केल्लें. ताका ल्हान थावन देवाच्या उतरांचेर आनी सांत आंतोनाचें भक्तीपण आसल्यान आयच्या दिसा जुनाच्या 13 तारखेर मंगळूर मिलार इगर्जेंत मंगळाराचे मीस आनी सांत आंतोनाच्या मानाक ताणें ल्हान मट्टार सुरू केल्लें. आरंभातावन लोकांचो मिलारच्या सुत्तरांतलो लोक उपरांत बिजे देरे बैल मागीर पयसल्या गांवचो सयत लोक येतलो दिवंक तेसावां आनी दिवंक मागणी आनी विशेश जावन नोवेनाक तो हजर जातलो. ह्या मानादीक बाब MP कुलासन सर तांची मागणी तेसावां सांगता गेल्ल्या वेळार थंयसर दुबळ्यांक लोकांनी दान दिवंक सुरू केलें आनी हें जमो जाल्लें दान तांणी दुबळ्यांक वांटून घेवचे खातीर सेंट अँटनीज ब्रेड सांतोंचो उंडो म्हणल्यार आजुनी ती प्रक्रिया चलोवन आसा आनी हें बरेंपण वर्त्या रितीनी मुंदरून आसा. मोगाळ बाबा आनी भयणीनो, ही अपुर्बाचें काम बऱ्या तरान जाताना तवळचो फादर मायकल प्लासिड कुलासन भारताच्या बिस्पांक बरयल्लें गई आनी जायत्या धर्म आमच्या याजकांक ताणें बरयल्लें आनी सांत आंतोन कितलो प्रभावीत आसा म्हूण ताणें तवळ कळयल्ल्याक ताचे उपरांत वेवस्थीत रितीन लोक हारिहारीनी थंयसर आयलो आनी मिलारच्या जाग्यार थंय जागो नांव जालो आनी विशेश जावन दुबळ्या धाकट्यांक निर्गतिकांक निराधाऱ्यांक आदार दिसे म्हण आसरो सुरू केल्लो एकदम रुखाबरी वाडलो आनी पयशिल्ल्या थंय जप्पूच्या मिलार थावन कोडयाळ मिलार थावन जप्प मस्त पयसा थंयसर वेलें विस्तार जाग्यार सबार घरां विविंगड घरांनी त्या निर्गतिकांक दुबळ्यांक धाकट्यांक पिडेस्तांक थंय आसरो दिलो आनी आजुनूय ते आसरो थंय चलता अजाप जावन आसा. मोगाळ बाबा आनी भयणीनो, तवळच त्या मिलार इगर्जेंत थावन हें भक्तीपण सुरू जाल्लें. सिंगापूर, चायना, जपान, मलेशिया, आफ्रिका आनी युरोपांत मागणी त्या सावन धाडटले. आतां पळोवंक गेल्यार अपरमीत जाग्यार थावन ते सवा मागणी येतात आनी तुमी थंयसर गेल्ले हांव चिंता आसतलें साक्ष आसतली आनी म्हाकाय एका वेळार थंयसर सहायक याजक जावन एक सेवा दिवंक अवकाश मेळ्ळो. 1899 इसवेच्या फेब्रुवारी 15 तारखेर सांत आंतोनीचे रेलिगेचे म्हणजे जिबेचे फेस्त म्हणटा हे संभ्रमान आचरण केल्या वर्सा भितर 1910 इसवेंत फादर मायकल प्लासिड कुलासो म्हणल्यार MP कुलासो ताणें केल्ल्या बऱ्या सभे खातीर रोमांत तांकां मोन्सिंजर पदवी मेळ्ळी आनी उपरांत सांत आंतोनीचो आसरो अनाथांक, निर्गतिकांक, उतरप्रायाच्या अंगविकलांक, दादल्यांक, स्त्रियांक, भुरग्यांक, चेडवां भुरग्यांक, चरक्या भुरग्यांक सगळ्यांक आतां त्या जप्पूंत आसरो दिवंक ताणें सुरवात केल्ली. आमी उडास करयेत. मोगाळ बाबा आनी भयणीनो, आज 124 वर्सां 124 वर्सां उपरांत हांगासर त्या जप्पू सांत आंतोन आश्रयांत गरजेवंत निर्गतीक पिडेस्तांक ह्या आश्रयांत सांत आंतोनाच्या मजतीन समाधानाचें जिवीत जिवन आसात. मोगाळ बाबा आनी भयणीनो, असलोच इरादो दवरून
आज आमी सांत आंतो लागीं मागून केरेकट्टेंत आसा वो केरेकट्टेचो तोच सांत अंतोन आमकां लागशिल्लो जाला. ह्या मलनाड प्रदेशांत मनशांक पैण करूंक असाध्य आनी भिरांतेचें जाल्यार सांत आंतोनचें केदाळा भक्तीपण सुरू जालें. नोवेन हांगासर निरंतरी हांगा जावंक जालें. हांगासर अद्भुतां जालीं आनी तुमच्या मुखार म्हूण सांगूंक म्हाका अभिमान. मोगाळ भाव भयणीन किर्तन 111 म्हणटा, आमच्या जिणयेंत उदार हातान दुर्बळ्यांक दिता तो भागी. तशेंच आयच्या किर्तनान तुमी आयकले आमच्या जिणयेंत नितीवंतांक उजवाड आसतलो. म्हणल्यार एक दीस सत न्हीद सांबाळन आमच्या प्रास उणें म्हणटाचे आसात, निर्गतीक आसात, तांच्या जिणयेंत दिशा ना म्हणली आसात, तांकां आदार दिवचो, कुमोग दिवचो, ताका प्रेरीत केल्लें आमच्या सांत आंतोनीन. आतां ह्या जाग्यार चड गरजे म्हण लेखिल्ल्या दुबळ्या खातीर उतरपणाच्या खातीर आज आसरो बांदचो इरादो जाल्ल्यान फाटल्या दिसांनी आमचो मंगळूरचो निवृत्त गोवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर अलोशियस पॉल डिसोजानी हांगासर आशिर्वाद केल्लें तुमी जाणात. आनी आज आमचो मोगाळ उडपी देशीचो गोवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर जरल्ड आयजक लोबोन आमच्या सर्वांच्या हाजरेन आमच्या सर्वांच्या मागण्याच्या स्पिरितान आज निर्गतिकांक आसरो सुरवात केल्या. आनी तांणी तांचेंच सांत आंतोनीचें काम म्हूण तांणी त्या जाग्यार देवून तो फादर दवरून आशिर्वादीत कितें केला. हांव चिंता खंडीत तुमच्या मागण्या आनी सांतोनीच्या मजतीन बेगीनच वयर येतलो आनी आज हांगासर दुबळ्यांक गरजेवंतांक बेगीन आसरो जातलो म्हणली म्हजी आशा. मोगा बाबा आनी भयणीनो, आयचें पयलें वाचप द्विती नियम पुस्तकांतलें तें सांगता, तुज्या जिवितांत बरें जातना गरजेवंताक कुमोग दिवंक विसरा नाका म्हूण आनी खड्ड्यान तांकां आदार दी. तूं तुज्या शेतांत पीक लुवतना एक पेटी सोडून आयलाय जाल्यार ती पाटी हाडून वचनाका. ती परक्या अनाथा आनी विधवी खातीर थंयच आसूं. थंयसर मुंदरून म्हळां जें कितें उरता तें परक्यांक अनाथांक आनी विधवींक आसूं. दाका मळ्यांत दाखो एकठांय करतना इल्लो उरल्यार परत तो काडूंक वचनाका. बगार परक्याक अनाथाक आनी विधवींक आसूं. म्हळ्यार सामान्य जावन खंयचें आमी काम करता आसतना तें बुरतें गरजेचें आनी बुरतें पासून येयचें म्हूण एक काळ आसलो लोकांक दुबळ्यांक बारीकच जातालें आनी तांकां गाद्यान जाल्लें पीकच कांयचें आसलें. आनी ह्या वेळार पेंडे समेत आयलें जाल्यार दुबळो लोक तांकां कांय गत नासल्या वेळार तांणी थंयसर कितें उरल्लें त्यो पेंड्यो उक्तकर तांणी घरा वचून ते रांदून जेवचें आसलें. आनी ह्या वेळार द्विती नियम कितलेशा वर्सां आदीं देवाचें उतार सांगता, आमी प्रयत्न करया, आमी वावर करया, पूण आमी दिवंक शिकया म्हूण दाखयता. त्या देखून हांवेंच खावचें, हांवेंच जियोवचें आनी हांवेंच व्हड जावचें न्हय. बगार असाध्य म्हणली, तांच्या जिणेंत असायक म्हणली, निर्गतीक म्हणली, दुबळी म्हणली, गरजेवंतां म्हणल्यान तांकां आमचो आदार दिया म्हूण हें पुस्तक सांगता. जाल्यार ताकाच पुरक जावन मोगाळ भाव भयणीनो दुसऱ्या आसा म्हणटा सांत पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावल मासेदोनियाच्या पवित्र सभांक देवान दिल्लें कृपेदण्या विशीं उलयता. एकल्यान उदार मनान दिल्लें एक भंडारच जावंक पावलां. एकल्यान आपले स्वंत कुशेन देवाच्या लोकांची सेवा करच्या कामांत आपणाक भागीदार करीचे म्हण तो सांगता. जेजू ग्रेस तरी आमच्या खातीर तो दुर्बळो जालो, कित्याक ताचे दुर्बळकाया वरवीं आमकां ग्रेस करची ताची खुशी म्हणटा. आमच्या गांवांक आमकां सर्वांक गरज असो पावस दिल्ल्या देवाक धन्य देवाक अर्गां दिता आसतना
देवाच्या उतराचेर नियाळ म्हूण धरून सांगचें जाल्यार मोगाच्या स्पिरितान आमचो सांत आंतोन जियेलो. ताची जिणी भर देवाचो जेजूचो अनुभव सोडून उंच वेतालो असल्या अनुभवाच्या ग्रेस्कायेन भरलेलो पाद्वाचो सांत आंतोन उत्ते शर्मा मुखांतर धर्म विरोधी बदलोंक सगळो आमी उडास करता. मोगाळ भाव भयणीनो, सांत आंतोनीचें नांव आनी भक्तीपण आज अख्ख्या संवसारार विस्तारलां तुमच्या मुखांतर आनी तें मुंदरसूंक आसतलें. पाप साहेब लियाव तेरोत म्हणटा सगळ्या संवसाराचो सांत सांत आंतोन, सगळ्या संवसाराचो सांत सांत आंतोन. आज हांगासर ह्या कुंदापूर ह्या गटाच्या बगलेन आमी सर्व केरेकट्टे मेळ्ळ्यार मदगांत उडपींत शिरवा वराड्यांत आमी थंयसर फकाला म्हणल्या बेलमांडच्या जाग्यार मेळटा जाल्यार त्या पयशेल्या आनी आमकां मोगाच्या त्या मंगळुरांत सांत आंतोनच्या आश्रयांत वा मिलार इगर्जेंत आमी मेळटा ह्या सांत आंतोनीची मजत मागून. मोगाच्यानो 13व्या शतमानांत थावन आज पर्यांत तो आजाप करीत आसा. ताणें उसांबळ दर्ये थंड केल्यात, देंवचारांक धांवडयल्यात, सांडून गेल्ल्यो वस्तू दाखोवन दिल्यात. पयस वेचे नाका. ह्या केरेकट्टे सांतांच्या पुंत शेतांत कितें बरेंपण जालां तें तुमीच साक्ष. आनी तुमच्या मुखार एक दोन साक्ष तुमच्या मुखार दवरूंक हांव प्रयत्न करता. मंगळूरची एकली स्त्री हांगासर आयली. कित्याक तिच्या लग्न जावन 12 वर्सां जाल्यार भुरग्यांचें देणें तिका नातल्लें. दाक्तरांनी सांगलें तिणें गर्भेत जावचो संभव उणें म्हूण. ताणें ह्या केरेकट्टे पुरुशाची भेट केली आनी ताच्या जिणयेन मेळ्ळा. आपणाचें निराशपण इतलें भरलें की इन डेस्परेशन शी प्रेड फॉर द इंटरसेशन ऑफ सेंट एंटनी. आपणाक एक भुरगें जुनाच्या 13 तारखे भितर दी म्हूण मागलें. अजापान इल्ले समस्ये आसल्यार बऱ्या वर्सां भितर ती गर्भेत जाली. त्या वर्साच्या जुलय म्हयन्यांत ती प्रसूत जातली म्हणल्यार तिका लेबर पेन जुनांतच सुरू जाले. जुनाच्या 13 आनी 12 तारखेर एक भलायकेचो भुरगो तिका जल्मालो. दुसरें निदर्शन, ल्हान चेरको भुरगो बारेनाच्या कोविड-19 वेळार जल्मालो. ताका 3.5 वर्सां जाल्यार उलोवंक जायनासलें. वाच्य सकत ताका सुटानासली. तोळ त्या आवयन बायरेनांतलें बऱ्यांतलें बरें काम तिणें त्याग केलें. उलेनांतलो भुरगो हांवें कशें दवरूचें म्हणलें तिका भोगलें आनी धांवन आयली ह्या केरेकट्टे पुणशेताक आनी थंय तिणें मागणें नवें केलें आनी आतां तो भुरगो बरें उलयता. उलोवची सकत आयल्या. आवयक परतो संतोश आनी आमकांय दादोसकाय आयकूंक. आनी एक निदर्शन थोड्याच दिसा आदीं घडयल्लें घडयत. एक गल्पांतलें कुटाम ताच्या कुटुंबा संगी ह्या केरेकट्टे पुणशेताक आयतारा भेट दिवन मागणें करून गेली. दुसऱ्या दिसा ताच्या कुटुंबाच्या फॅमिलीचें गेट टुगेदर आउटींग आसलें खंय. गेल्ल्या वेळी त्या दादल्याची पर्स वॉलेट भायर पडली आनी त्या वॉलेटांत पयशे मात्र न्हय, विजाक संबंद जाल्ली डॉक्युमेंट्स दस्तावेजां तांतू आसली. दुरादृश्ट कितें म्हळ्यार त्या डॉक्युमेंट्सांनी कसलोच एड्रेस नातल्लो. ह्या कारणान तांकां ती पर्स मेळची साध्यता बिलकूल नातल्ली. आनी तांच्या त्या खंतीन ताच्या स्त्रियेन सांत आंतोने लागीं, केरेकट्टेच्या सांत आंतोने लागीं विस्वासान मागलें. वॉलेट गेल्यार व्हडणी पुणशेताक येवन हांव म्हजे पयशे पुरा हांगासर दिता म्हण ताणें भासायलें. इतलें चिंतून आसता 5 मिनटां भितर परकी एका मनशांत हांव एकाच जाणें फोन कॉल आयलें. विचारलें ताणें तांची पर्स पुणी भायर पडल्या गी म्हण. तांकां क्लू कसो मेळ्ळो, नंबर कशें मेळ्ळें आनी एड्रेस केन्ना मेळ्ळो ना, कशें मेळ्ळें. तांकां थंयसर फोन नंबर कशें मेळ्ळें म्हणूंक हांगासर ह्या केरेकट्टे सांतोंदीच्या हांगासर ह्या पुणशेतांत रॅक्टर बाप
मानदिक बाप सुनील वेगस बरी ताणें एक संप्रदाय सुरू केल्या. कोणें पयशे दिले त्या रिसिटीचेर फोन नंबर बरोवचे, कोणें दान दिलें त्या रिसिटीचेर ताणें नंबर बरोवचे, कोणें मिसाक दान दिलें ताच्या थंयसर नंबर त्याचें जाल्ल्यान त्या चिटीचेर ते नंबर त्या घरच्या मनशाचे नंबर मेळ्ळे आनी ते उलयले, हांगा आयले आनी ती वॉलेट दाखयली, विजा कार्ड मेळ्ळें, डॉक्युमेंट्स मेळ्ळे, पयशे ते मात न्ही उरले. थडीत दान दिवन निर्गतिका आदार दिवच्या खातीर दिवन गेली. तर मोगाळ बाबा आनी भयणीनो, सांत आंतोनीची आजोबा हांवें सांगलें भारी उणें तुमचे जिणेंत खंडीत आसात. म्हाका कळीत आसा कुंदापूर वारड्यांतान म्हजो बाब हांव कुंदापूर आनी अशें पप्पान आनी ल्हानतावनूच सांतोनीचें मागणें आनी आमच्या वाड्याक की सांतोनीचो वाडो म्हूण आसा आनी सांतोनीचें देवस्थान सगळ्या कुंदापूर वारड्यांत आसल्यान आज हें फेस्त करता आसतना केरेकट्टे मात न्ही सगळो वारडो सांगाता मेळटा, अपुर्बाची देवस्तुती चलयता. विशेष हांगा स्वयंसेवक जावन काम करतात जाल्यार ते भक्तीपण आनी हांगासर मलनाडचो लोक वयलो गटाचो लोक विस्वासान आयिल्ल्यानच ह्या सांत आंतोनीचें अजाप अद्भुत. मोगाळ भवानी भयणीनो, आयच्या सुवार्थेन कितें सांगलां हांव चडी सांगना. तें बरें समजता आमकां हर एकल्यांकी. आनी विशेश जावन ताणें आमचे जिणे निमाणी आमची झडती जाताना कितें जाता गे म्हण त्या देखून कल्ताची मदर थेरेसा तिचे जिणयेन ही उतरां तिका बगल्ली. म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भावांक कितें कितें करूंक ना तें म्हाकाच तुवें करूंक ना म्हण अर्थ निज करूं ना म्हण. त्या देखून तिणें तिचें मिसांव सुरू केलें आनी आज मिसांव सगळ्यांक पसरलां. जेजूची वळख संवसारांत दिल्या. आज सांत आंतोनीन तेंच ताच्या जिवितान मागणें देवाच्या उतरां आद्यता दिली आनी सांगाता दुबळ्या धाकट्या आदार दिल्लो आनी त्याचें आजोबा कितलीं आसात तुमचे जिणेंत ते आसात ही पुरा आमी उडास करया आनी देवाक आज अर्गां आमी दिवया. मोगाच्यानो आमच्या मदल्या गरजेवंतांक निर्गतिकांक पिडेस्तांक कुमोग करूंक म्हाका आनी तुमकां आपोवणें आसा. जायत्या रितींनी व्हडल्या भक्तीपणान आमी म्हणटा दर्या सांगलीक तो फरमायता आंगल्या पांगल्या भेऱ्यांक पावता कितें सांडल्या दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा भुसवण धाडटा. सांत अंतोन, पादवाचो संत अंतोन, केरेकट्टेचो संत अंतोन, दुबळ्या धाकट्यांचो दातार विनवती करूं देवा लागीं आमी जावंक ग्रेस्त सरकार. आमेन. उबी रावया. सत्मंता देवाक सर पुद्वेदरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो अंकवार मरियेतान जल्मलो पोन्स पिलाताकाल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पेलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गार चडलो सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें मोगसाणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत. आमेन. देव जावन आसा आमचो मोगाळ बापूय आमचो सदांच तो मोग करता आमच्या गरजांनी तो पावता मागा आनी तुमकां मेळटलें म्हणून तो सुभासयता. तर त्या सर्गी बापा लागीं व्हडा पातयेन पवित्र सभे पासून आमच्या राष्ट्रा पासून
आमच्या कुटुंबां आनी आमच्या गरजां बसत आतां आमी मागोया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा म्हणल्या तुज्या कुटुंबाक बापय तसल्या मोगान सांबाळच्या आमच्या मोगाळ पापा साहेबांक, बिस्पांक आनी धार्मिकांक राख आनी सांबाळ. सांत अंतोनी बरी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन तांची जबाबदारी बऱ्यान सांबाळूंक पवित्र आत्म्याची देणी तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां बरो सरकार फावो केल्ल्याक तुका आमी आर्गां दिता आसतना सर राजकीय मुखेल्यांनी स्वार्थाक बली जायनासतना दुबळ्या धाकट्यां मदें जातीकातीचो भेदभाव करिनासतना नितीन सर्वांचे उदारगते पासून वावरूंक जाणवाय लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या समाजाच्या सर्व मालगाड्या आनी आवय बापाय पासत आज आमी मागता. तांची जिणी भुरग्या बाळा खातीर ती खर्चितात आसता आमी तांच्या भुरग्यांनी तांकां विधेय जावन जियोंक जाय अशी कृपा आनी तांच्या उतरप्रायेर तांकां जाय जाल्लो कुटुंबाचो मोग आनी संगात दिवंक गरज अशी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दुबळेकाय, पिडा, मादक द्रव्या आनी माध्यमांचे दावलेक संपडून संकश्टाक वळख जाल्ल्या युवजणांक तुज्या पांयांतळा समर्पिता हांव. आमच्या युवजणांनी कुटुंबां थंय आनी पवित्र सभे थंय तांची जबाबदारी समजून घेवन बरें विंचूंक तशेंच कश्टांक संपडलेल्यांच्या गरजांक पावूंक तांकां बरें मन फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. नवे शैक्षणीक वर्स आरंभ केल्ल्या सर भुरग्यां बसत मागता हांव. मरिये मायेच्या जतनेन जेजू पवित्रपणान आनी देवाच्या उतराचे जाणवेन वाडयल्ल्या परी आमच्या भुरग्यांनी मागणेच्या स्पिरितान आनी भवडतान वडासे तांकां उर्बेवंत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पूर्ण शेतांत वर्साभर भेट दिवच्या सर भक्तिकांक तांच्या गरजांनी पाव. हांगासर बांदूक येवशिल्ल्या निर्गतीच्या आश्रयाचें काम बऱ्या मनाच्या दानीचे कुमकेन वेगीच पंथाक पावसे आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. रैतांची कृशी बऱ्या पावसा मारिफा सुफळ कर. तशेंच मणिपुरांत समर्थीच्या नांवान कश्टांच्या लोकांचेर तुजी बिरमोतीची दिश्ट घाल. संत भक्तांच्या रक्तान विस्तारलेलो भवार्थ आमी धैर्यान जियोंक आनी परगट करूंक आमकां कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. हें फेस्त आचरण करूंक आदार दिल्या पिरजेंतीक, दानीक, मुर्दोमांक, फेस्ता समितीच्या संध्यांक, पुणशेताच्या अभिवृद्धेक कुमोग करच्या भक्तिकांक, दोनपराच्या जेवणाक दुडवा कुमोग दितेल्यांक, वर्सभर ह्या पुणशेतान जावच्या आत्मीक कार्याक आनी पुणशेताच्या निर्वहण कामाक आदार दितेल्यांक आनी ल्हानवड सेवा दिवच्या हरी एकल्याक तुज्या सुबाम देण्यांनी भर आनी तांच्या गरजांक तूं तांकां पाव म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमच्या वैयक्तीक गरजा आनी तेसा पासत मौनपणी सांत आंतोनी लागीं आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, पदवाच्या सांत आंतोनीक ह्या पुणशेताचो पात्रोन जावन तुवें आमकां दिल्ल्या पासून तुका आमी अर्घां दिता. कशें सांत आंतोनीन दुबळ्या धाकट्यांचो मोग केलो तेच परी आमी गरजेवंतांक, दुबळ्या धाकट्यांक, अनाथांक, निर्गतिकांक पावचें बरें मोन आमचे तेरस. आनी ह्या मरेपात आमी चड आनी चड
जेजूक साक्ष जावन जियेसें कर या आमी मागता तुज्या सपुता जेजूचे नावे. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आमच्या आणि सर्वेस्कोर
सर्व पदवीधर आणि भोवरत्या देवा तुझ्या भगवंत आंतोनीच्या उगडासाक हे बलिदान समर्पण तुझे थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुझे मुखार सरपडोन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काळ तुझ्या मोगांत जियोंक ससनाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुझ्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वांते आम्ही तुका दिन वासूंक पावो. वो खायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. आंतोन तुझ्या भक्ताच्या मानात ही परब संभ्रम तुझ्या पविसाबेक तो पावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोर आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदाळबारां संगती तुझ्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करोस तूं पवित्र सगळी तुजी रचना तुका वाकनता. कित्याक तुजे तान जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमिया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेन ते तान अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक काशा परसा तूं समयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तें देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत
समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. बापा, आमचे सुडोवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंत बरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियन आपल्या मोरणान आमकां तुजे इश्टाक जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरें आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सात्वीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत अंकुर मरियेच्या, तिच्या पती सांत जुजेच्या, तुझ्या भगवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्षसांच्या, भगवंत आंतोनीच्या आनी समेत भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटू मेळूं. तांच्या विरवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आयझक लोबो आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत तिरकर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुज्या थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मै पासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दोशी जातले म्हणून आमकां भरवसो आसा.
क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणे शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. सर्वेस्परा सर वायटांतल्या आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. माया मोगसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निसायकी सुभागी. सर्व आमी बसया. मोगाचनो आता क्रिस्प्रसाद संवचो वेळ. तुमी बसलेल्या सुवातेरच याजक येवन कुमगार वाಣ್तले. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಸಮಯ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರೈಸ್ತೇತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತೇತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇತರ ಧರ್ಮೀಯರು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ತಾವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಗಾಯನ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಡೋಣ.
मात्याच्या आधारात दयाळ म्हूण सुकाराम जेजू काकुळदारा ये स्वादिक जेजू ये मोगाळ जेजू काळजान मोजा राव तू जेजू कष्टान मोजा पाव तू जेजू ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये देवान केल्ल्या सर्व बऱ्यापणा खातीर अर्गां दिवया. शेतांतल्या फुलां प्रास, मोन जाती सुकण्या प्रास, ओरच्या मोगान ताणें आमकां पोसलां. सबार देण्यानी आमकां नेटयलां. विघ्नां आण वरांतले आमकां ताणें राखोण मेलां. अर्गां ताणें आमकां ताच्याच आमोली कुडी रक्तान पोसलां. सोडवून आमची केल्या एका काळजा मनान ताका आमी अर्गां दिवया. सुम्या
प्रार्थुया. सर पदवेदरा देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भाग्यवंत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूं आनी मोगान आनी सुडसुडायन आमच्या भावां भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो आनी सरपद बेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी सदां तुमचे सोबे आसो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. दायकन बसा. सांत आंतोनीचे वार्षिक परबेचें आचरण केरेकट्ट्यांतल्या ह्या पुणशेतांत साबार याजकांच्या आनी सांत आंतोनीच्या भक्तिकांच्या हजरपणांत भोव गद्दळायेन संभ्रमून आसच्या ह्या वखदा ह्या फेस्ताचें आचरण भक्तीपणान करूंक आधार दिल्ल्यांचो उपकार आठोवंक हांव हांगासर तुमचे समोर आसां. ताच्या भक्तिकां खातीर सांत आंतोनीन करच्यो विनवण्यो स्विकार करन ताच्या उदार कृपे देणांनी आमकां समेस्तांक आधार दिवच्या आनी आज हें अर्गां बलिदान भेटोवंक आमकां फावो केल्ल्या धन्या देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप. पावशिल्लो काळ तरी भक्तिकांनी वेळार पावून हो संभ्रमूंक आधार दिल्ल्या देवाक म्हज्या काळजाचे गुणायेतावन हांव अर्घां दितां आनी ताची महिमा वाखणटां. येद्या वर्त्या असर्यांगार सांत आंतोनीक पवित्र सभेक दिल्ल्या देवाक जावं स्तुती वंदन. आयच्या फेस्ताचें हें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटोवन सांत आंतोनीचे मजतेन ताच्या हजारो भक्तांक मेळिल्ल्या उपकारांक हें अर्गां बलिदान भेटोवच्याक फुडारपण घेतलेले आसात. आमचे मोगाळ बिस्प अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो हर एका फेस्ताच्या संभ्रमांक हजर आसून हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. पुणशेताच्या अभिवृद्धी पासत आसक्त दाखयतात आनी मिनत काडटात आनी हर एका वावरांत म्हाका पाठिंबो दितात. तांचो हांव उपकार बावुरतां. गवळी बापानो, तुमकां देव बरें करूं. आयच्या फेस्ताच्या विशया वयर देवाच्या उतराच्या प्रेरणान भरलेलो अपुर्बायेच्या उतरांनी विणलेलो प्रसंग दिला. आमचे दियेसीक विगा जेराल जावन नेमक जाल्ल्या भोव मनादेक मोन्सेंजर फर्डिनांड गोंजाल्वीस बापान हे देवाच्या उतराचे सेवेचो हांव आभार मानतां. तांचो उपकार बावुरतां आनी नवे जबाबदारेच्या वावरांत तांकां सर्व बरें मागतां. आमच्या उपकारी मनाचो आनी सन्मानाचो गुर्त जावन फुलांचो तुरो भोव मनादीक बाप स्टॅनी तावरो हांचे तावन घेवंक जाय म्हणून हांव तांचे लागीं आतां विनंती करतां. विगार जरल बापांक उल्हास आनी अभिनंदन. ताच्या मुखल्या मिसावांक आमी सर्व बरें मागता. आयच्या ह्या फेस्ताक बिस्पा सोवें मिसाची सहा भेटवणी करच्याक आमचे सोवें आमच्या वाराड्याचो विगारवार भोव मनादीक बाप स्टॅनी तावरो आनी वाराड्यांतले हेर याजाक दियेसींत विविध फिरगजांनी आनी संस्थांनी सेवा दिवचे याजाक आनी सैरे याजाक हजर जाल्ले आसात. कापुचीन मेळाचे कार्मेलीत मेळाचे याजाकी हांगासर
ह्या फेस्ताच्या संभ्रमांत हजर आसून ताणें आमच्या पासत मागलेलें आसा. तांच्या हजरपणांत ह्या फेस्ताचो संभ्रम दोडो जाला आनी आमच्या मागण्यांक बळ मेळ्ळां. कुमसारांती तांची सेवा भोव व्हड. सर याजक बाबांनो, तुमचो हांव उपकार दवरतां. तुमकां देव बरें करूं. मानांदीक बाब चार्ल्स नोरोन्ना बसरूर सांत फिलिप नेरी फिरगजेचे फिरगज याजक आनी बाप कॅन्युट बर्बोजक कांडलोर सांत आंतोन फिरगजेचे फिरगज याजक ह्या 500 जावच्या आत्मीक कार्यां खातीर सदांच सेवा दितात. ह्या फेस्ताके तांच्या फिरगजगारांत सेवा मेळा अशी तांणी उत्तेजन दिल्लें आसा आनी फिरगजगारांक हांगासर सेवेच्या वावराक धाडिल्लें आसा. फादर चार्ल्स आनी फादर कॅन्युट तुमच्या अभिमानांक सेवेक आनी मोगाक देव तुमकां बरें करूं. आयच्या दिसाचे देवस्तुतेंत वाऱ्याड्यांतल्या बासरूर, कुंदापूर, पियूस नगर, तल्लूर, गंगुळ्ळी, बांदूर आनी कोटेश्वर फिरगजेंतल्या संद्यांनी वांटो घेतलो आसा. हांचो आनी हांकां विसरून काडून तांकां अभ्यास दिल्ल्या फिरगज याजकांचो हांव उपकार दवरतां. तुमकां देव बरें करूं. मानादीक बाप सिरिल लोबो उडुपी दिव्य ज्योती हाचो निर्देशक आनी आयचे देवस्तुतेक गरज आसचें मार्गदर्शन दिलां, अभ्यास दिला आनी देवस्तुते बवारी आसचो वावर ताणें केला. तांचो उपकार दवरतां. फादर तुमकां देव बरें करूं. हें फेस्त इतल्या दाबाज्यान आचरण करूंक गरज आसचे सगळी मांडावळ घालूंक आनी फेस्ताक आजार जावच्या सर भक्तिकांक जेवण दिवंक जायतो खर्च आसा. सांत आंतोनीच्या भक्तिकांनी ह्या 500 अभिमानांनी पिरजेंत रावून दान आनी मुर्दोम दिवन व्हरतो आदार आमकां दिला. तुमचे सर्वांचें उदार मन देव आशिर्वादीत करून दी आनी सांत आंतोन ताचे निरंतर विनवणेन तुमी मागलो आदार तुमकां फावो करून दी म्हूण हांव मागतां. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. आयच्या ह्या फेस्ताचो संभ्रम वेवस्थीत रितीन जावन आसा तर हाका कारण ह्या 500 फेस्त समितीच्या सांद्यांचें क्रियात्मक मेतेरपण. फेस्त समितीच्या जमतेंक हजर आसून फेस्त संबंदी आसच्या वावराची जबाबदारी घेवन तो वावर त्या वेळार जावचे परेन तांणी पळयलां आनी पळोवन आसात. तांकां देव बरें करूं. प्रमुख जावन फेस्त समितीचो आनी श्रेन कावन्सिलाचो सांदो श्री फिलिप डिकॉस्ता आनी ताच्या सांगाता बसरूर आनी कांडलोर फिरगजेतावन आयिल्ल्या हांगासर सेवा दिल्ल्या सर्व स्वयंसेवकांचो उपकार दवरतां. तांकां देव बरें करूं. पियूस नगर फिरगजेच्या गायन मंडळीन आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आपल्या मधुर ताळ्यान भक्तिगितां गायन करून आमची मागणी आनी आमची बगणां दोडत्या मापान देवा समोर उबारूंक आपल्या मधुर ताळ्यान आधार दिला. आयच्या सगळ्या कोयराचें फुडारपण घेवन बरें अभ्यास दिवन ही सेवा आमकां दिल्लेली आसा आनी हाचें फुडारपण घेतलां मानादीक बाप आल्बर्ट क्रास्ता हांचो हांव मनपूर्वकी उपकार दवरतां. फादर तुमकां आनी तुमच्या संगता गायन करूंक आयिल्ल्या तुमच्या गायन मंडळीक देव बरें करूं. ह्या फेस्ताच्या वेळार बसकेचे मांडावळेचो, यात्रिकांची वाहनां रावोवचे मांडावळीचो, 500 सुरंगारांचो, मुर्दोम मिसां आनी दान घेवचो, स्टॉल्स आनी वातींचो आनी हेर जायतो वावर आसलो आनी हो वावर जावनूच आसा. ह्या वावराक वाऱ्याड्यांतल्या विविध फिरगजेच्या सांद्यांनी प्रमुख जावन केरेकट्टे बसरूर तल्लूर फिरगजेच्या स्वयंसेवकांनी आनी फेस्त समितीच्या सांद्यांनी सेवा दिल्या. ह्या आयतारा बंटिंग बांदूंक आनी सेवेचो हेर वावर केरेकट्टे फिरगजगारांनी आनी तल्लूर देवलकुंदागरांनी वेवस्थीत रितीन करून दिल्लो आसा. हर एका वावरांत सेवेचो हात मेळयलेल्या हर एकल्याचो हांव उपकार दवरतां. सांत आंतोन तुमचे पासत विनंती करून देवातावन व्हड आदार तुमकां जोड दिव म्हूण हांव मागतां. प्रमुख जावन मिसांक घेवंक दानांक घेवंक अशें फुडारपण घेतलें आसा. तल्लूरचो विगार मनादीक बाप एडविन डिसोजा हांचो हांव उपकार दवरतां. फादर तुमकां तुमचे सेवे खातीर देव बरें करूं. तल्लूर तावन ताणें टिमन्स हांगासर हाडिल्लें आसा आनी वेवस्थीत रितीन हें टीम हें काम करन आसा. तांच्या ह्या बऱ्या मनाचो हांव उपकार दवरतां. तांचे सगळें सेवा दिवंक आयिल्ल्या तांचोय उपकार दवरतां.
आयच्या दिसा हांव उगडास करतां देवादेन गिल्बर्ट डिसिल्वा हाचो हाच्या फुडारपणांत ह्या पुणशेताची संभ्रमीक परब हांगासर ह्या पुण तळार 50 वर्सां आदीं ताणें चलयली आसा. वाहन करून लोकांक आपोवन हाडन परत तांच्या घरा आपोवन व्हरून जेवण जायत्या वर्सां ताणें दिल्लेलें आसा. आदल्या वर्सा डिसेंबराच्या 5 वेर तो देवादीन जालो. जिविताचे अखेर वरेग ह्या पुणशेताक तो येवन सांत आंतोनीन ताच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण सांगून गदगदीत तो जातलो. ह्या वखदां ताचो आनी ताच्या कुटुंबाचो आमी उपकारी काळजान उगडास करता आनी ताच्या कुटुंबाक देव बरें करूं म्हणटा. सांगाता देवादीन जाल्ल्या आमच्या भावाक गिल्बर्ट डिसिल्वा हाका आमी ससनाचो विशेव मागता. नव्यानांक हजर जावच्या भक्तिकांक हर एका मंगळारा भक्तिकांनी दिल्ल्या उदारमणांच्या दानांत आमी दोनपारांचें सादें जेवण दिता. हें जेवण ओदोगसूंच्या TC मॅथ्यू बिचू मॅथ्यू हाका आनी हें जेवण वाडोवंक कुमो करच्या स्वयंसेवकांचो प्रमुख जावन शोभा आनी जोसेफ हांचो हांव उपकार दवरतां. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं. फेस्ताच्या आनी नव्यानांच्या दिसांनी आसचो मांडावळेचो आनी भायले नितळेचो वावर उर्बेन पळयता मोहन आनी घराच्या नितळेचो आनी रांदपाचो वावर पळयता मेरी आनी प्रमुख जावन ह्या फेस्ताच्या दिसा आसचो जायतो वावर करच्याक आदार दिवंक हांगासर आयिल्ले आसात. एंटनी नजरेत बैंदूर तावन आनी तशेंच रॉनी डिकुन्ना फजीर तावन हांचो सोमेस्तांचो उपकार हांव दवरतां. तांचेर देवाचें बेसांवां मागतां. तुमचे सेवेक देव बरें करूं. आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आल्तारीची सेवा केल्ल्या बस्तर फिरगजीच्या आल्तार भुरग्यांचो हांव उपकार दवरतां. आल्तार भुरग्यांनो तुमकां देव बरें करूं. तुमच्या शिकपांत आनी तुमच्या फुडारांत हांव सर्व बरें मागतां. फुलांचे सोबीत सजवणेन आल्तार मिसाच्या बलिदानांक योग्य जावचे बरें सजयल्या आनी सगळें श्रायन आनी सांगाता स्टॉलाच्या बगलेन दवरलेले रेलिकेचो जागो आनी सांत आंतोनीच्या इमाजेचो जागो बरो करून सुंदर आयला आनी तशेंच शामियाना सावंड्स घालूंक आदार दिला सेंट एंड शामियाना आनी डेकोरेटर्स हांणी. सेंट एंटनी सावंड्स हांच्या मालकाचो रॉनी आनी सांगाता ताच्या भावाचो विन्सेंट बरेटाचो आमी उपकार दवरतां. तुमकां देव बरें करूं. आयच्या फेस्ताक हजर जाल्ल्या सर भक्तिकांक आनी याजकांक जेवणाचें मांडावळ घालूंक नित्यादार कॅटरर्स पियूस नगर हाचो मालक श्री वाल्ट डिसोजान सहकार दिल्लो आसा. ताचो आनी जेवण वाडोवंक सहकार दिवच्या ताच्या संबंदीचो हांव उपकार दवरतां. तांकां सर्वांक देव बरें करूं. आयचें सगळें मीस रेकॉर्डिंग करूंक तशेंच सेंट एंटनी श्रायन केरेकट्टे आनी डिवायन वर्ड यूट्यूब चॅनलाचेर लायव्ह स्ट्रीम करूंक आमकां सहकार दिला मेल्विन रॉड्रिगस पियूस नगर आनी सांगाता डिवायन TVचो सिबंदी जॉस्विन आमची नोवेना आनी नोवेनाची मिसां हर एक फावटी ह्या डिवायन TVर येवच्या बरी पळयता आनी तांच्या यूट्यूब चॅनलाचेर तो प्रसार करता. ह्या वखदां तांचो दोगांयचो हांव उपकार दवरतां. तांकां देव बरें करूं. आनी हांगासर आमकां माध्यमांत जाय तितलो प्रसार दिवंक आनी प्रमुख जावन आयच्या फेस्ताच्या संभ्रमाचो तो विवर दिवंक हांगासर आमकां कुमो करूंक आयल्यात. Kemen.com हाचो मालक रिचर्ड डिसोजा आनी सांगाता जननुडी.com हाचो मालक बर्नार्ड डिकॉस्टा हांचो दोगांयचो हांव उपकार दवरतां. तुमचे सेवेक तुमचो आभार मानता. तुमकां देव बरें करूं. आयच्या ह्या संभ्रमांच्या वेळार शिस्त सांबाळूंक आमचे सवेन सहकार दिल्ल्या आमच्या पुलीस सिಬ್ಬಂದಿचो हांव उपकार दवरतां. ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. थोडी गरजेची सूचना हर एका मंगळारा पुणशेतांत सकाळीं 10 वरार आराधन मीस आनी सांत आंतोनीचें नोवेन आसा. नोवेनाक आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवणाचें मांडावळ आसा. ह्या जेवणाक दान दिल्ल्या सर सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचो उपकार दवरतां आनी देवाचीं विस्नान आशिर्वादां तांचेर
सांत आंतोनीचे विनवणेचो फळ जावन देंवन दीत म्हूण मागता. कोणायकी मंगळाराच्या जेवणाक आदार दिवंक आसा जाल्यार एका जेवणा बाबतीन रुपये 6,000 दिवन जेवणाक प्रयोजक राबयेत. पुणशेताची अभिवृद्धी ह्या पुणशेताच्या भक्तीक आनी उदारमणान दिवच्या दाना वरवीं जाल्ली आनी जावची. तुमच्या उदारमणाच्या दाना खातीर आमी तुमचो उपकार दवरता आनी आमची मागणी तुमकां भासयता. जेवणाक आनी पुणशेताचे अभिवृद्धीक दान दिवंक कुशी वर्तेल्यांनी आनी प्रमुख जावन आमी बेगीनच आरंभ करूंक आसच्या त्या निर्गतिकांच्या आसऱ्याच्या बांदपाच्या त्या योजनाक आदार दिवंक कुशी वर्तेल्यांनी तुमचें दान दफ्तरांत दिव्येत. थंयसर कावंटर्स आसात, तांचे लागीं हें दान दिव्येत. या केदाळाय ह्या पुणशेताक आजार आसून आजार जावन हें दान दिव्येत. न्हय जाल्यार बँक डिटेल्स या QR कोड तुमी वॉट्सॅपा मुखांतर आमचे लागीं विचारल्यार आमी दान दिता आनी हें QR कोड स्कॅन करनी तुमी सुलभयेन GPay मुखांतर या फोनपे मुखांतर आमकां तुमचें दान पावीत करयेत. आतां दानी जावन 5,000 आनी चडीत दान दिल्ल्यांक आमी मानाची वात वाणता. बिगार वार भोव मानादीक बाप स्टॅनी तावरो बापानी हो मान वांटूंक जाय म्हणून आमी विनंती करता. ताच्या उपरांत बिगार वार आमकां उद्देशून 2 उतरां उलयतात. प्रिन्सन फर्नांडिस बांदूर, प्रीतम डिसिल्वा बेलमन, थियोदर फर्नांडिस बांदूर, चार्ल्स आनी म्युरल डी आल्मेडा बारकूर, जोक्विल डी आल्मेडा हंगरकट्टे, CH पिकार्डो बारकूर, जेस्विटा ओलिवेरा बसरूर, पाउल फातिमा लोपेज कारकल, रॉकी डिसिल्वा आनी कुटुंब